मायनिंग बंद पडून 2.5 वर्सां जाली. कितलोसोच लोक बेकार पडला. शिकिल्ले तरणाटे सरकारी नोकऱ्यो सोदतात. हे परिस्थितीन आतां खण वाठारांत हायर सेकंडरीनी जॉब फेअर घेवपाची वेळ खण वाठारांतल्या आमदारांचेर आयल्या. शेनवारा कुडचड्यार चंद्रभागा तुकोबा नायक हायर सेकंडरीन मेगा जॉब फेअर जालो. कार्यावळीन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पर्सनल मॅनेजमेंटान भुरग्यांचे इंटरव्यू घेतले. कार्यावळीक उद्देग मंत्र्या सयत मायनिंग वाठारांतले 2 आमदार आशिल्ले. कारण तो म्हणटा आपल्या इंडस्ट्री सर्व्हिस नाका, आपल्या सर्व्हिस दिता जाल्यार सरकाराक दी. आमी खंय तरी म्हाका दिसता सिलेबसान म्हणजे इंडस्ट्री एज्युकेशन हेचो ताळ मेळ बसपाक जाय. हांव वामन बद्री साहेबाक सांगता की अशा प्रकारचे काही कार्यक्रम घेयात, एज्युकेशन घेयात जेणे करून फॅक्टरीनी भुरग्यांक व्हरपाक जाय. गोयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळच्यो म्हूण 40 कंपन्यांक एका सुवातीर हाडल्यात म्हूण नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पर्सनल मॅनेजमेंटाचो चेअरमॅन उलयलो. So it is done by NIPM in coordination with City and High School and with good support from both the MLAs and the Honorable Minister of Industry. Objective is to provide jobs to maximum job aspirants. So that is the main objective. And so this is a platform. This is a platform which we are giving on a platter where there are about 40 companies from all around Goa. There are about 400-500 students and job aspirants who are there from various places from Goa. प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक. कामराभाट तळगावच्या झोपडपट्टीतल्या 7 भुरग्यांनी काडिल्ल्या कॅनवास पेंटिंगाचे मिरामार हर्षदा गॅलरीन प्रदर्शन दवरला. झोपडपट्ट्यांनी गरजेच्यो गजाली मेळनाशिल्ल्या गरीब भुरग्यांचे चिल्ड्रन ऑफ द क्रीक म्हूण हे चित्रांचे प्रदर्शन 14 एप्रिल मेरेन चलतले. ल्हान भुरग्यांनी कोणाचेच मार्गदर्शन नासतना स्वताच्या कळाशी आनी कलेचेर ही कॅनवास पेंटिंग्स काडल्यात. मिरामारच्या हर्षदा आर्ट गॅलरीत पहिलेच फावट झोपडपट्टेतल्या ल्हान ल्हान भुरग्यांनी काडिल्ल्या चित्रांचे प्रदर्शन दवरला. 7 भुरग्यांनी काडिल्ले कॅनवास पेंटिंगाचे चिल्ड्रन ऑफ क्रीक प्रदर्शन 14 एप्रिल मेरेन चलतले. हर्षदा केरकार आणि पणजीच्या रोटरी क्लबान मेळून हे प्रदर्शन दवरला. वाटेकार कलाकार भुरग्यांनी प्रदर्शनाचेर खोस उक्तायली. और मैं बचपन से ड्राइंग करता हूँ और मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है और आगे जाके और सब अच्छे अच्छे ड्राइंग्स काटूँगा. फेवरेट सीनरीज है. सीनरी में अच्छे अच्छे मतलब ये आते हैं, सनलाइट्स अच्छे पड़ते हैं वो सब, और व्यूज़ भी अच्छे दिखते हैं. मेरे को ड्राइंग करने बहुत अच्छा लगता है. बहुत अच्छा ड्राइंग करना. गणपति. मतलब कौन से सीनरी थोड़ा अच्छा दिखता है देखने में भी. मेरा हॉबी ड्राइंग का. मैं केजी से ड्राइंग करता हूँ. मेरे ड्राइंग करना पसंद है और ड्राइंग करेगा अच्छा. मेरा नाम है सचिन बसराज मेघेरी. मेरे को ड्राइंग करने बहुत पसंद है. अभी 5वीं तक अभी मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. भुरगीं झोपडपट्ट्यांनी रावली, परिस्थिती गरीब असली म्हूण कलेक त्यो गजाली लागनात. ह्या भुरग्यांची कला लोकां मुखार हाडपाचो हो यत्न. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.